फाटी म्हणून फाटी म्हणून फाटी 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 म्हणून चल ते कोण आपली कोण येतात ती का पुढे आपण तिकडं पुढे हॅलो एक्सक्यूज मी ठीक आहे पुढे पुढे येऊन हां हां कोण होता काय तुका आम आदमी पार्टीन दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी वुमन प्रेसिडेंट केल्लो महिला प्रेसिडेंट केल्लो ती सांगू शकता हांव आयज खूब खूश आसा की म्हाका ह्या हितून म्हाका तेंच्यांनी एक संदी दिल्या म्हणून आनी आतां न्ही आमी एक काम करपाचें की आमी आम आदमीचे जे पार्टी आसा न्ही तांकां आमी जिखून हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी जो म्हजो ग्रूप आसा ते सगळ्यांक हांव एकठांय करून हांव भरपूर काम करून घेतलें आनी आमच्या आम आदमीच्या पार्टीक आमी जिखून हाडटलीं कळ्ळें न्ही हें म्हाजें तुमकां एक आश्वासन आसा दुसरें बहुजन समाजान पार्टी जे भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ली आसा तेन्ना ह्या समाजान आमकां सगळें एकवट करून आनी सगळ्या लोकांक एकठांय हाडून आयज आमकां ती पार्टी जिखून हाडपाक जाय आनी हें म्हाजें तुमकां एक उतर आसा आनी हांव सगळ्या लोकांक घेवन हें वावर करतलें कळ्ळें न्ही हें तुमकां म्हाजेर सांगणें आसा थँक्यू आम्ही दाबोली महिला मंडळ दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी महिला प्रेसिडेंट श्री शुभांगी फट्टे हांकां कालूच श्री अरविंद केजरीवालाक आतां तांकां प्रेसिडेंट केल्यात तशेंच आमी एक भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना 1961 जे बहुजन समाजा सगळ्यांक एक करून गोंयभर बरें काम केलें तशेंच आयज अरविंद केजरीवालानूय एक बहुजन समाजाचो CM ताका काल डिक्लेअर केला अमित पालेकर तशेंच आमी हेचे विचार आसा की आमकां बहुजन समाजान सगळ्यांक एक करपाचें आनी तशेंच म्हाका दिसलें की आमचे शुभांगी फट्टे हे माझे तेंचे हजबंड माझे फ्रेंड्स आसा किशोर फट्टे सो एक ती बरी वावरता समाजान आनी तेंचे महिलां वांगडा भरपूर बरे संबंद आसल्या कारणान म्हाका ताका अशें दिसलें की तांकां एक संदी दिवची आनी ती एक तेंचे क्षेत्रीय मराठा समाजानूय एक बरें पोस्टर आहा मुरगांव तालुक्यान सो हेच्या कारणान आमच्या एक दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां बरो सपोर्ट जातलो आम आदमी पार्टीक आनी एक महिला लिडर म्हणून म्हाका ती दिसली म्हणून हांवें ताका अपॉयंट केली पयलीं उतार घेतले तेणी येस म्हणलें म्हाका ना म्हणटा आनी तिका एक उमेद आहा काम करपाची अशें की महिला शक्ती म्हणटा त्या भशेन तिका एक बरें पावर आहा की आपूण एक फूल कॉन्स्टिट्युन्सीन महिलांक एक करून महिलां खातीर खूब काम करतलो त्या खातीर हांवें ताका अपॉयंट केली एज अ दाबोली महिला प्रेसिडेंट